आयज 5 तारखेच्यान गणेश चतुर्थी फेस्टिवल आमचो स्टार्ट जाता। ते गणेश चतुर्थी म्हटल्यार सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट हो विसर्जन, आणि विसर्जन करपाक ही जी बायणां बीच आसा ती मोठ्या प्रमाणात यूज जाता गणपती विसर्जनाक। सबंद मुरगांव, वास्को ह्या सगळ्या वाठारात पळोवपाक गेल्यार ही एकच बीच अशी कन्विनियन्स बीच आसलेली आमच्या लोकांक मोठ्यातले मोठे सार्वजनीक गणपती तशें घरातले गणपती हाडून हांगा विसर्जन करपाक। पण आयज तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान जे काम चालू आसा बीच ब्युटिफिकेशनाचें, बायणां बीच ब्युटिफिकेशन सरकारान काम घेतला, जाल्यार हांगासर तेंच्यांनी मात सुद्धा सेफली गणपती घेवन वचपा सारकी खंयच वाट दवरली ना। त्याच पद्दतीन ह्या सायडीन हावजिंग बोर्डा कडल्यान आमकां येवपाक एक वाट आसलेली ह्या बिचार, तशीच रवींद्र भवना कडल्यान आमकां एक येवपाक वाट आसलेली। आयज हावजिंग बोर्डा कडली टोटली बंद केला तेंच्यांनी ते बॅरिकेड्स घालून पत्रे लावन, सो थंयच्यान येवपाक मेळना। आनी जी रवींद्र भवना कडल्यान जी येवपाक आसा पळय वाट ती सामकी धाकटी वाट आसा, थिंगासर सगळी इनकन्विनियन्स जातली फाल्यां। त्याच भाशेन जे बोगद्या वयले गणपती आमच्या संजिवनी हॉस्पिटला फाटल्यान जे बुडयताले ह्याच बिचाचो एक पार्ट तो, जाल्यार थंय सुद्धा सरये मारून बंद केला। ट्युरिस्टांक येवपाक वाट हांगा, सो आयज हांगासर ट्युरिस्टांक सुद्धा येवपाक वाट ना। आयज हांगासर गणपती बुडोवपाक येतले जाल्यार सुद्धा हांगासर वाट ना। सो ह्या पद्दतीची ही दुर्दशा करून दवरलेली ह्या बायणा बिचाची। मेमोरंडम दिल्लो आसा कलेक्टराक, तशेंच सीओकूय, सीओ सद्या आउट ऑफ सेशन आसा, काल आयले म्हणून कळ्ळें। आयज नाल्यार फाल्यां हांव ताका सीओकूय मेळून ताकाय बीन मेमोरंडम दितलो, कलेक्टर ऑलरेडी दिल्लो आसा। हय।